आज 18 जून आणि ह्या 18 जुनाचे एव्हरी इयर आम्ही क्रांती दिन हांगा गोंया साजरो करतात. ह्या दिसा आम्ही आमची रेव्होल्यूशन जे सुरू जाल्ले ती याद करून दिता आणि ज्या लोकांनी जे फ्रीडम फायटर जावं बाकीचे अन्य आमचे लोक गोंयकार जावं नाल्यार सगळ्या लोकांनी ज्यांनी आमकां हे फ्रीडम दिवपाक प्रयत्न केलो आणि करून दिलो ताजो म्हाका दिसता हे रेव्होल्यूशन 1946 18 जुनाक सुरू जाल्लें. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलिया मिनेझीस या दोगांचे जे सुरवात आशिल्ली ह्या दिसा ती आमी गोंयकार केन्नाच विसरूंक शकना. पूण एखादी आज परत रेव्होल्यूशन जाय काय ना तो एक प्रश्न पडटा आणि ताचे खातीर आज पळयलो जाल्यार वी नीड अ रेव्होल्यूशन टू एन्श्युअर दॅट वी विन द वॉर ओव्हर कोविड. आणि ते करतले जाल्यार समस्त गोंयकारांनी परत येवन आपूण रिस्पॉन्सिबल रावन कशें आमी गोंय राखूंक शकता ही भूमिका आमी सगळ्यांनी करची पडटली. वॅक्सिनेशन घेवचें पडटलें, मास्क घालचें पडटलें. वी नीड टू लीव द न्यू नॉर्मल. ताच्या खातीर आयच्या दिसा एज वी पे ट्रिब्यूट टू ऑल आवर फ्रीडम फायटर्स अँड पीपल हू सॅक्रिफायस्ड टू गिव अस दीस डेट. हांव आयच्या दिसाची सगळ्यांक गोवा रेव्होल्यूशन डेची परबीं दिता आणि तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की आयच्या दिसांतल्यान लेट अस थिंक अबाउट गेटिंग अ प्रॉपर रेव्होल्यूशन इन गोवा. जे कोविडाचो एक संकट आणि ह्या सरकारान जे गजाल्यो करून दवरल्या ह्या सरकारांतल्या मंत्र्यांनी जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी जे गजाल करून दवरल्या तांचे अगेन्स्ट आमी जे विचार गोंय राखपाक घेतल्या ते सगळ्यांक सुदबुद्धी दिवची, बरोबर रावन गोंय राखपाची.